पयर आमी घरान नासली, भायर नायट आउटाक खंय गेल्ली सगळी फूल फॅमिली, आनी शेजारी आसली ती पेडण्यां गेली शिमग्यांक. हो सादून कोणे तरी चोर भितून सरलो ताणें सगळें आमगेरूच सरलो, तेंगेर सरो सगळे वस्तू ताणें आरमार बी तोडून उडयल्या. आनी फक्त तो गोल्ड सिल्वर असले कितें सोदी, तितून आमगेर ताका सिल्वर मेळ्ळें. आनी थोडी आयदनां जी आसली आमची चवथीक बी वापरता पळय आमी, चवथ जावं आनी कितें तें पराती समय ते घेवन गेलो. आनी आतां व्हडलें कांय मेळोंकूय ना. लॉस कितें? लॉस अरावंड 60-70,000 असो. कित्याक तेंची आयदनां अशी बरी व्हडली आसली, ती आदली ती खूब, म्हणजे आमची आजो आजी वापरली. पोलीस कंप्लेंट केली? पोलिसान वचून कंप्लेंट दिल्या शेनवारा, रिटर्न घेतले हेणें. आनी पोलीस त्या दिसा येयल्ले, कालूय येयल्ले. ती हांवें सांगलां आपूण पळयता म्हणून कितें करून, ते आपलें काम करता. कितें आतां अशें कितें व्हॅल्युएबल सामान आहा जाल्यार एकटेंच घर साडून वचपाचें न्हू, पूण थंय रावपाक जाय. आनी फुडें कितें आहा हांकां आतां कोणाचो सपोर्ट मेळटा तो कळना. पोलिसांक भियानान कांय ना, कितले डॅरिंग कशें काय कळना तांकां अशें भितून येवपाक, करपाक इतलीं कामां. फुडें कितें आहा, एक जाणटो बी जर भिवून कोण आसा जाल्यार ताका ती मारून सुद्दां घर साफ करूंक शकता. हेका लागून कितें तर लोकांनी आपले अवेरनस करून कितें करपाक जाय. हांव आशिर्वाद कोरसेकर, वॉर्ड नंबर 12 कावन्सिलर. तेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो शेनवारा रातचो. एक आमच्या वाड्यार एक उदय पेडणकर म्हणून आसा, तेंच्या घरान रातची, म्हणजे तेंचे कोण नासले तेंगेर आनी शेजाऱ्याकूय कोण नासले. ही संदी साधून तेंच्या घरान एक चोरी जाली. जवळ जवळ तेंगेर चांदीचे सामान आसले, प्लस जी जुनी भांडी आसली पळय तेंची एंटीक पुजेची ती सगळी चोरीक गेली. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की पोलिसांक की तेंच्यांनी हेजेर मातशें लक्ष दिवन रातची गस्त वाडोवची. आनी तशेंच हांव सगळ्या वाड्या वयल्यांक आनी सगळ्या लोकांक म्हापशेच्या रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी अशें म्हणजे घरान कोण ना जाल्यार कोणाकूय शेजाऱ्याक कळोवन वयचें की बाबा मातशें लक्ष दवर म्हणून. कित्याक अशें आतां चोरयोचे प्रकार वाडत आसा. आनी कितें जाल्लें आसा की हे लोक आसा पळय, हे संदी साधूनच हे करता, ते वॉच दवरून आसता. खंयचें घर रिकामी आसा कितें आसा त्या घरान ते रातचे येवन चोरी करता, किंवा त्या घरान कोण ना अशें पळयता आनी ती संदी साधून ते हे करता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हेजे प्रिकॉशन घेवचें आनी एक दक्षता दवरची. आनी कोणीय शेजाऱ्यांनी बी आपल्या शेजाऱ्यागेर जर कोण ना जाल्यार एक मातशें लक्ष मारचें आनी अशें सगळ्यांनी काळजी घेवची. ही चोरीची घटना जी आमच्या वाड्यार जाली, आमच्याच घरा कडसून 1-2 घरां सकयल देवतेचेर आमचे पेडणकर म्हणून एक व्हडली फॅमिली रावता. गेली कितलीक वर्सां म्हाका दिसता आमी ल्हानपणा पासून 60-70 वर्सां पासून त्या घरान तेंचें वास्तव्य आसा. तर ही फाटलो शेनवार आनी आयतारच्या मदली रात जी आसा 30 तारखेच्या रातची ती चोरीची घटना जाली. ते म्हाका दिसता कांय कामा खातीर ते घरान नासले, ते म्हणजे आउट ऑफ स्टेशन आसले. आनी योगायोग म्हणजे तेंच्या शेजाऱ्यांक जी विनीत स्वारांटी जी फॅमिली रावता ती त्या दिसा तेंचो धुळवट आसली म्हणून ती आपले नेटीव प्लेस पेडण्यां न्हयबागान ती रातच्या मुक्कामाक आसली फूल फॅमिली. सो ही दोनूय घरां बंद आसलेली त्याच दिसा, म्हणजे एकाच राती दोनूय घरां बंद आसली. आनी म्हाका दिसता एक ती गँग आसतली, प्रोफेशनल चोरांची एक गँग आसतली, तेंचें सतत सगळे कडेन लक्ष आसता खंयचें घर बंद आसा, कोण घरान सद्या बंद करून गेल्या. सो त्याच राती तेंच्यांनी तो डाव साधलो आनी हेंचें घर म्हाका दिसता फाटलें दार फोडून तेंच्यांनी घरान प्रवेश केलो. आनी जो पेडणकराचो तो उदय पेडणकर तेणें म्हटलां, म्हणजे तेचे कडसून जी म्हाका म्हायती मेळ्ळी, घरान तेंचे कडेन जी तेंची चवथ व्हडली आसता आनी जी जॉयंट फॅमिली सगळे मागीर ते चवथ सेलिब्रेट करपाक ह्या मूळ घरान ते सगळे आतां जमता. तर तेंची देवाची ती खूब भांडी, समयो तेचे चांदीची, आनी म्हाका दिसता व्हडले तोप जशे पितूळचे तांब्याचे बी ते सगळे जुने तेंचे सामान आसले सगळे, म्हणजे वडिलो पार्जीत, ते सगळे ते चोरांनी केले.
काल तुम्ही PI कितें म्हणून निवेदन दिल्लें आसा? हांवें एक जबाबदार नागरीक म्हणून आनी ह्या वॉर्डाचो 20 वर्सां नगरसेवक म्हणून प्रतिनिधी आसलो, प्लस माजी नगराध्यक्ष ह्या नात्यान हांवें PIची भेट घेतली. पेडणकर आनी हांवें दोगूय जाण वचून आमी पुलीस स्टेशनान PIक मेळ्ळे आनी ताका एक निवेदन दिलें म्हाज्या तर्फे की ही जी चोरीची घटना जाल्या त्या खातीर हांगासर एक वाड्याचेर एक अस्वस्थता कशी आसा की लोकांच्या मनात एक संभ्रम आसा किंवा एक प्रकारचो एक भंय कसो निर्माण जाला. त्या खातीर जाता तितले बेगीन हेची चवकशी करून जे कोण दोशी आहा तांकां धरपाचे आनी त्याच प्रमाणे रात्रीची गस्त जी आसता म्हणजे नायट पेट्रोलिंग आसा तें आसता तेंचे ओकेजन तेंचे चालू आसता, पण ते मातशे इंटेन्सिफाय करपाचे, मातशे तेची फ्रिक्वन्सी वाडोवपाची आनी जाता तितल्या बेगीन एक लोकांच्या मदीं एक बाबा खंय तरी आमच्या फाटल्यान यंत्रणा आसा, पुलिसांचें लक्ष आसा अशा प्रकारचे एक कम्फर्टेबल वातावरण कशें निर्माण करचे खातीर तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलो. तेन्ना तेंचे कडेन चर्चा करतना अशें आमकां म्हणजे उलोवपाक जेन्ना आमी सुरवात केली PI कडेन तर तेंच्या कडसून असो एक विशय येयलो की तेंचो जो स्ट्रेंथ आसा म्हणजे म्हापसा पुलीस स्टेशनच्या अंडर म्हाका दिसता कितलेशेच मतदारसंघ येता, तेंच्यांनी त्या आमदारांक किंवा मंत्र्या कडेन ते तेंचे फीडबॅक दिल्लो आसा. तर हांव तुमच्या माध्यमांतसून सरकारा कडेन एक निवेदन करूंक सोदता की म्हापसा पुलीस स्टेशन तांकां तेंची जी स्ट्रेंथ तांकां जाय, कॉन्स्टेबल जाय किंवा जे कितें तेंच्यांनी रिक्वायरमेंट मागल्या ती म्हाका दिसता जाता इतले बेगीन तांकां जर ती प्रोवायड करीत जाल्यार तितले म्हाका दिसता लोकांची सेवा करपाक तांकां बरें पडटलें. कारण म्हापसा म्हणजे मेन शहर जाता आनी तालुक्याचे एक बार्देस तालुक्याची राजधानी म्हणुया, तर त्या खातीर लोड खूब आसा ह्या पुलीस स्टेशनाचेर. सो तो एक विशय येयल्लो. दुसरें म्हणजे उलयता आसतना हांवें एक लोकांक एक आव्हान करपाक सांगलां की शक्यतो अशी घरां तुमी बंद करून वचो नाका. म्हणजे वयचोसो जर प्रसंग येयलो कांय थोडें कितें लग्न अटेंड करपाक खंय तरी आवट ऑफ स्टेशन वयचें पडटा जाल्यार कोण फॅमिलीच्या एकट्यान कोणा तरी फाटीं रावचें, सगळ्यांनी घर बंद करून वयचें न्हू. आनी समजा वयचेच पडले जाल्यार कितें मौल्यवान वस्तू जावं कितें भांगार बी घरान दवरचें न्हू, बँकेन लॉकरान बी दवरून वचचें. कारण हे जे बुरटे चोर आसा तेंचे कितें आसता ते केन्ना कितें अशे प्रसंग येत ते सांगपाक येयना. त्या खातीर लोकांनी मातशी खबरदारी घेत जाल्यार तितलें बरें पडटलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.